मादे संदर्भात मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाक भाजप पक्षाचो पुराय तेंको आसतलो। पुराय भाजप पक्ष मुख्यमंत्र्या वांगडा आसतलो अशें म्हणूं येता म्हूण राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर उलयलो। सांखळे एका कार्यक्रमाक गेल्ले कडेन पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर विनय बाप हे उलयलो। आरडीएक्स गोवा खातीर सांखळेच्या निलेश परवार। स्टँड आमचो सांगलेलो आसा, तेजे बरोबर भारतीय जनता पक्ष जे कितें मुख्यमंत्री स्टँड घेतले तेजे बरोबर भारतीय जनता पक्ष गोंयची आसतली। मुख्यमंत्र्यान हें सांगलां की ह्याच काँग्रेस पक्षान जेन्ना ते सरकारान आशिल्ले तेन्नाची 2 लेटरां दिल्ली आसा ती मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, एक तेजो पुरावो म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी हेजेर पयलीं काँग्रेसीन खुलासो करपाची गरज आसा। कारण सगळेच उदक ते वळोवपाक सोदताले त्या वेळाचेर काँग्रेस थंयच्या काँग्रेसी बरोबर कर्नाटकाच्या बरोबर आशिल्ले। पूण आज आमी जे मुख्यमंत्र्यान म्हटलां की पिण्या पुरतो उदक दिवपाचो आमी जरूर विचार करूं, पूण तेंच्यांनी म्हटलां तें बी म्हटलां की इलेक्शन जावनूच तेजे नंतर आमी परत मेळुया म्हटलें। हेका आमचो मुख्यमंत्र्याक पूर्ण पाठिंबो आसा। म्हणजे आता इलेक्शन कर्नाटकान जावपाचें आसा म्हणून एक हें चल्लां? ना ना ना, पयलींच स्टँड आसा जाल्यार इलेक्शन जावपाक आतांच दितले आमी न्ही सगळे, तेजो फायदो घेवपाक आतां दितले एक मुख्यमंत्री करचो नाशिल्लो। म्हणजे तुम्ही पार्टी म्हणून मुख्यमंत्र्याक फूल सपोर्ट आहा? पूर्णपणे पार्टी मुख्यमंत्र्याक बरोबर आसता।